दीस ब्रेस्तार जुनाची 26 तारीख 2025. पहिले वचप उत्पत्ती पुस्तकांतले वचप. अध्याय 16 ओळ 1 ते 12 आणि ओळ 15 ते 16 पर्यंत. अब्रामाचे बायलेन सारायन ताका भुरगीं दिवंक नासली, पूण तिका हागर नांवाची एक इजिप्तगार्ण साकर्ण आसली. सारायन अब्रामाक म्हळें, सर्वेस्परान म्हाका भुरगीं इन्कार केल्यान. तूं म्हजे साकरणी सरशी वोस आनी तिचे उद्देशी म्हाका भुरगीं मेळोवंकी पुरो. अब्रामान तिचें उतर आयकलें. ताणें कानान देशांत 10 वर्सां वस्ती केल्ल्या उपरांत ताचे बायलेन सारायन आपले इजिप्तगार्ण साकरणीक हागराक घेतली आनी आपल्या पती अब्रामाक बायल कशी दिली. ताणें हागरा कडेन एकवट केलो आनी ती गर्भेस्त जाली. आपूण गर्भेस्त जाल्या म्हूण तिका कळटस तिच्या दोळ्या मुखार तिचे धनिनीन आपलो गौरव होगडायलो. सारायन अब्रामाक म्हळें, म्हाका केल्लो अपमान तुजेर भेजूं. म्हजे साकरणीक हांवें तुजे वेंगेन घाली. आतां आपूण गर्भेस्त जाल्या म्हणून ती जाणा आनी तिच्या दोळ्या मुखार हांवें म्हजो गौरव होगडायला. म्हजे आनी तुजे मदें सर्वेस्पुरुस जडती करूं. अब्रामान सारायक जाप दिली, हांगा आसा तुजी साकर्ण, तुज्या हातांत ती आसा. तुका बरें दिसता तें तिका कर. आनी सारायन तिका कठिणायेन चलयली आनी ती पळून धांवली. शूराचे वाटेर अरण्यांतले एके झरी लागीं सर्वेस्पराच्या दुताक ती मेळ्ळी. ताणें तिका विचारलें, हागार, सारायची साकरणी, तूं खंय तावन आयलाय आनी खंय वताय? तिणें जाप दिली, हांव म्हजे धनिनी साराय सरशिली पळून आयल्या. सर्वेस्पराच्या दुतान तिका सांगलें, तुजे धनिनी सरशी पाटी वोस आनी तिची कठिणाय सुसून व्हर. आनी फुडें उलोवन देवदूत म्हणा लागलो, तुजी संतत हांव इतली वाडयतलो की ती मेजूंक कोणूच सकचो ना. आनी देवदूतान तिका म्हळें, आतां तूं गर्भेस्त आसाय आनी एका पुताक तूं प्रसूत जातली आनी ताका इश्माएल म्हणून नांव दितले, कित्याक तुज्या कश्टांत सर्वेस्परान तुजो ताळो आयकला. एका रान गाडवा सारको मनीस तो जातलो. ताचो हात सक्तां विरोध आनी सक्तांचो हात ताचे विरोध. आनी आपल्या भावांतावन वेगळो सरून तो वस्ती करतलो. आपणा लागीं उलयल्ल्या सर्वेस्पराक तिणें एलरोई म्हणजे तूं दर्शनाचो देव म्हूण नांव दिलें. तिणें म्हळें, हांवें देवाक खरच पळयलो आनी म्हज्या दर्शना उपरांत हांव वांचून उरल्या. देखून ते झरीक बेयेर लाहाय रोई म्हणून तिणें नांव दिलें. ती कादेश आनी बेरेदा मदें आसा. हागरान अब्रामाक एक पूत दिलो आनी हागराक जल्मयल्ल्या आपल्या पुताक अब्रामान इश्माएल म्हूण नांव दिलें. हागर इश्माएलाक प्रसूत जातना अब्राहमाक 86 वर्सां प्राय. देवाचें उतर हें. देवाचें वडपकार. कीर्तन 106 1 ते 2 3 ते 4 आनी 5. श्लोक. सर्वेस्पराक दिन वासुया कित्याक तो बरो. सर्वेस्पराक दिन वासुया कित्याक तो बरो. ताचो मोग मीत मेर नासलेलो. सर्वेस्पराची अद्भुत कार्यां कोण तो वर्णीत. कोण तो फावो तशी ताची कीर्त गाजायत. श्लोक. सर्वेस्पराक दिन वासुया कित्याक तो बरो. सदांच आनी सगळ्या नितीन चलतात आनी बरें आसलेलें करतात ती सुभागी. तुज्या परजेसो तूं मोग करताय सर्वेस्परा, तर म्हजो उगडास कर. श्लोक. सर्वेस्पराक दिन वासुया कित्याक तो बरो. म्हजे शिये सर्वेस्परा, म्हाका आधार दी. तुज्या विसणाराचो संतोसू हांवें बोगिसो कर. तुजे परजेच्या संतोसान म्हाकाय संतोस भरीत कर. तुज्या लोकाचे महिमेंत म्हाकाय वांटू दी. श्लोक. सर्वेस्पराक दिन वासुया कित्याक तो बरो. उद्गार. आलेलुया आलेलुया.
जो कोण म्हजो मोग करता तो म्हजें उतर पाळटा म्हणटा सुमी. तवळ म्हजो बाप ताजो मोग करता आनी आमी दोगांय ताजेशी येता. हालेलुया, हालेलुया. शुभ वार्ता. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता, अध्याय 7 वळ 21 तावन 29 पर्यंत. त्यावेळी जेजू आपल्याशी सलागी म्हणालो, म्हाका सोम्या सोम्या म्हणून उलो मारता तो हरयेतलो सर्गींच्या राज्यांत रीग आसुना. बगार, जो कोण सर्गींच्या म्हज्या बापाची खुशी करता तो सर्गींच्या राज्यांत रिगतलो. सबार जण त्या दिसा म्हजे लागीं म्हणटले, सोम्या सोम्या, तुजे नांवी आमी प्रवाद केला न्हे, तुजे नांवी आमी देवसार धांवडयल्यात न्हे, तुजे नांवी आमी असर्य केल्यान न्हे. तेवळ हांव तांच्या तोंडार सांगतलो, हांव तुमकां वळखना. खोटेपणाक लबदल्ल्यानो म्हजे तावन पयस सरा. देखून जो कोण ही म्हजी उतरां आयकता आनी पाळटा तो आपलें घर खडपार बांदलेल्या एका बुदवंत मनशा परी. पावस वतलो, आवळ सडलें, जड वारें वाडलें आनी त्या घराक मारलें. तरी तें कोसळून पडोंक ना, कित्याक ताची बुन्याद खडपार घाल्ली. जो कोण ही म्हजी उतरां आयकता पूण ती पाळिना तो आपलें घर रेंवेर बांदलेल्या एका हेड्डा बरी. पावस वतलो, आवळ सडलें, जड वारें वाडलें आनी त्या घराक मारलें आनी तें कोसळून पडलें. अशें सगळें सत्यानाश जालें. जेजून ही उतरां उलोवन जाताना लोक ताची शिकोवण आयकून विस्मेत जालो, कित्याक तो अधिकार आसलेल्या मनशा बरें शिकयतालो, तांच्या शास्त्रां बरें शिकयनातलो. देवाचें उतर हें, वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. आयचे सुवार्तेंत जेजूचो पाटलाव करचे विशीं आमकां शिकोवंक जेजू एक बलिश्ट दृश्यांत वापरता. ताचे शिकोवण आयकतात पूण ते परी जियेनात. ती आपलें घर रेबेर बांदलेल्या मूर्ख मनशा बरी म्हूण जेजू सांगता. दर्या देगेन बांदलेल्या सोबीत घरा विशीं चिंत्या. कठीण वादळ येतना तें घर कोसलाता. जेजूचो पाटलाव करचो म्हळ्यार फकत ताचें उतर आयकुचें मात न्ही, बगार तें आमचे जिणेंत कार्यगत करचें. जेजूची शिकोवण आयकून ती पाळटा आनी जियेता तो आपलें घर खडपार बांदलेल्या मनशा बरी. कसल्यो आडखळ्यो आयल्यारी तें घर घट्ट उरता. आमची जिणी जेजूचे शिकवणेचेर कशी बांदयत आमी? ताची शिकोवण आयकून, देवाचें उतर वाचून ताचो संदेश नियाळया. भावार्थ कार्यगत करून हेरांक समाजीक कुमोग करया. देवाचेर पातयेवन तो आमकां मार्गदर्शन आनी सकत दिता म्हूण पातयवया. जेजूची ही शिकोवण पाळण भावार्थान आनी कश्टाक फूड करून जियेवया. आमची जिणी घट्ट बुन्यादीचेर आमी बांदून हाडया. जेजू थंय आमचो विश्वास दृढ आसून दी. आमचो भावार्थ आमची घट्ट बुन्याद जावं.